कुडचडेच्या आमदाराची म्हणा किंवा कुडचडेच्या म्युनिसिपालिटीची म्हणा ही इच्छा आशिल्ली की हांगासर CCTV कॅमेरा बसोवचे. आयच्यान खऱ्या अर्थान खरें म्हणजे कुडचडेकार हेचे सर्वेलन्स सुरू जाल्लें आसा. ह्या CCTV बसयल्लो आसा सगळ्या वाठारा भितर. त्याचो एक सगळ्यान व्हडलो उपयोग जो आसा तो म्हणजे पुलिसांक खूब व्हडलो उपयोग हेजो सगळ्याचो जाता. CCTV सर्वेलन्स कॅमेराक लागून खरें म्हणजे नदरेक आयल्ल्यो आसात. म्हाका दिसता एक दोन खुनाच्यो गजाली सुद्दां आसात ज्यो पुलिसांनी सोदून काडल्यात. तातूंत ह्या CCTVचो सुद्दां खूब व्हडलो फायदो पुलिसांक जाला. पूण तेजेच बरोबर आमी जो आमचो रस्तो आसा, जी आमची गाडी आसा, त्याचो आनी रस्त्याचो खरें म्हणजे जेन्ना संबंध येता तेन्ना आमी एखाद्रे ट्रॅफिक वायलेशन जर करीत, ट्रॅफिकाचो जर गुन्यांव करीत जाल्यार तातूंतल्यान आमकां ह्यो CCTV आतां धरतलो. आनी म्हणून तो CCTV धरल्या उपरांत लक्षांत येतलें की आमी कितें नेमको गुन्यांव केला तो. आनी म्हणून तातूंतल्यान मागीर तो जो तालाव येतलो, जो आतां DYSPन आमकां सांगलो की तालाव येतलो, तो तालाव आमकां आमदारा कडेन घेवन वचपाचो ना, जाल्यार तो तालाव आमकां स्वताक फारीक करचो पडटलो. कारण हो तालावाच्या आदाराचेर आमकां एक बरे तरेची शिस्त ह्या कुडचडे मतदारसंघा भितर आमकां सगळ्यांक हाडपाक जाय. हे जे इन्स्टॉलेशन ऑफ कॅमेरा हे म्हाका बाब आमचे कुडचड्या काकोरा म्युनिसिपालिटीच्या हातीन जाल्ले आसा. म्हणजे तेणी हो प्रपोजल आमचो नरेंद्र बाब सावयकर जो ऑनरेबल MP आसा तेजे कडेन धाडून आनी ऑनरेबल MP चे फंडा अंडर हो प्रपोजल जाल्लो आसा. आनी टोटल कॉस्ट हेजो 68 lakhs आनी तितून म्हाका दिसता एडिशनल 3-4 लाख आतां वाडलेले आसा. म्हणजे टोटल इट इज ऑलमोस्ट 74 lakhsचो टेंडर हो. इन्स्टॉलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 33 कॅमेराज 63 कॅमेराज एट 33 लोकेशन. म्हणजे एके कडेन 2-3 कॅमेरा आसा, तो लोकेशन आसात 33. आतां हे करपाचें कित्याक? हे थोडे लोकेशन तुमकां सांगता. कुडचडे बस स्टँड, मागीर सातेरी टेंपल, रोहिणी जंक्शन, खुबशे अशे जंक्शन आसा जे मेन जंक्शन आसा.